नमस्कार. हांव सुचित्रा येशेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे सायबर सुरक्षाचे 11 उपाख्यान म्हळ्यार 11th एपिसोडाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आमी पेपर वाचून आसच्या पुरो फेडेक्स आसुकून एक पार्सल आयला या फॉरेन आसुकून एक पार्सल आयला तुमगे नावारी त्या कस्टम्सांतू शिरकून आस त्या तुम्ही प्राप्त करता म्हूण जाल्यार एक 50,000 रुपये दियांची या 1 लाख रुपये दियांची म्हूण सांगता तसले एक विषय. हे फेडेक्स फ्रॉड्स म्हळ्यार कसले आनी डिजिटल अरेस्ट म्हळ्यार कसले म्हूण आमकां सांगतांची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांणी. डॉक्टर अनंत, तुमकां हेच्या पाख्यान स्वागत. नमस्ते. आता फेडेक्स पॅकेजेस म्हूण येता ताची हाचे बद्दल तुम्ही कसं म्हणटात? फर्स्ट ऑफ ऑल फेडेक्स म्हळ्यार ते एक इंटरनॅशनल कोरियर कंपनी, व्हेरी गुड कंपनी. दे हॅव नथिंग टू डू विथ दिस ब्लू डार्ट आसच्या पुरो फेडेक्स आसच्या पुरो. आतां आमी लोकल जावन प्रोफेशनल कोरियर्स पळयताची तशी इट्स अ कोरियर कंपनी. सो हाजे कंप्लीट सिनारियो हांव एक्सप्लेन करता जाल्यार फर्स्ट कशें जाता म्हळ्यार एकल्याक जो एकलीक एक फ्रेंड रिक्वेस्ट येता फेसबुकार. फ्रेंड रिक्वेस्ट एक रॅन्डम पर्सनल फ्रेंड रिक्वेस्ट येता येवन जे तर तांणी उलयता आसताची उलयतना तांणी कशें इंट्रोड्यूस करताचे म्हळ्यार आय एम फ्रॉम लंडन, म्हाका मस्त प्राय जाला, मस्त दुड्ड आसा, बट म्हाका बायल ना चेडू नाची, सो आय वॉन्ट टू डोनेट दॅट टू यू म्हणून तशी तांणी स्लोली तशी स्टार्ट जाता. आनी तांकां ऑटोमॅटीक जावन कोणाला उलयता आसा पळय तांकां आश चड जाता म्हळ्यार पावूंड जाता न्हू दुड्डू. सो तांणी कशें करताचे म्हळ्यार दीस अ वेल ऑर्गनायज्ड रॅकेट. सो तांणी कशें करतात नेक्स्ट हांव तुका एक पार्सल पेटयता म्हणून तोच सांगता. पेटोवन जातरी वी आर वेटिंग एक्सायटेड, ओ पार्सल येता असं म्हणून. एक्झॅक्टली 1 वीक जातरी तुमकां एक कस्टम्स डिपार्टमेंट दाखून फोन येता. फोन कसो येता म्हळ्यार तुमगे नावार एक लंडना दाखून पार्सल आयला, ताजे नेटवर्थ 25 lakhs जो 30 lakhs दोंडायल रेट एक सांगताची, बट ताजे कस्टम्स पेमेंट जाय न्ही. कस्टम्स तुमी पेमेंट केल्यार आमी तुमकां डिलिव्हर करताची, नातल्यार इट वील बी सेंट बॅक म्हणून. एनी नॉर्मल पर्सन 30 lakhs मेळटा म्हणटना एक 2 लाख जो 1 लाख दिवचे एक व्हड विषय न्ही म्हणून he will give that. So the दिल सतना नेक्स्ट तांगेले प्लेटा चेंज जाता. तांणी म्हणटाची हांत भितरी ड्रग्स आशिल्ले, हांत भितरी कसं द गुड्स दॅट हॅव बीन स्टोलन इंडियाचे पुराच्या पुरा तसल पुरो इट कॅन बी अँटीक तर पुरा आसतना तुका अरेस्ट करूं येताची म्हणून तशी भिवचे सुरू करता. अरेस्ट म्हणली सत्तना नेक्स्ट सायबर क्रायम डिपार्टमेंट जो CBI तशी एकलो युनिफॉर्म घाल न्हू ते पोलिसाले कॉल येता. कॉल आयल सत्तना तो सांगता म्हाका तुगेले फेस टू फेस आतां इंटरव्यू करका स्कायपार यो म्हणटा तो. स्कायप म्हळ्यार एक ऍप फॉर व्हिडिओ कॉलिंग आनी मेसेजिंगाक ऍप. सो स्कायपार यो म्हणटा. स्कायपांत एक ऑप्शन आसा वर्च्युअल बॅकग्राऊंड म्हणून. वर्च्युअल बॅकग्राऊंड कसं म्हळ्यार आता मी आता स्टुडियोंत आसाची म्हाका ग्रीन स्क्रीन आसता. त्या ग्रीन स्क्रीन तुम्ही कसं जेव ते चेंज करूं येता. सो हांनी वर्च्युअल स्कायपान कसं करता म्हळ्यार बैसून आसल्यार तो एक पोलीस स्टेशन म्हणकी एक वर्च्युअल बॅकग्राऊंड आणतो, तो एक युनिफॉर्म घालून आसता खंयची एक पोट्टू, बट ते एक फुल एक सेटअप जावन ते पळयतना हो खंयची एक व्हडले SP की कोण की कमिशनर बैसला तशी एक फिलींग. तो फर्स्ट सांगता कसं म्हळ्यार तूं तुगेले घराच्या बागील तुगेले रूमा बागील लॉक करता तूं. हाका आमी डिजिटल अरेस्ट म्हणटाची. सो डिजिटल अरेस्ट म्हळ्यार फर्स्ट लॉक कर तूं म्हणून. लॉक करून भितर बैस. आतां हांव सांगू ताई तूं खंय वच्चा ना म्हणून तशी बी वयताची. आनी तूं भायर गेल्यार तुका आमी लोकल पोलिसां पेटोवन तुका घरा दोकून अरेस्ट करताची, तूं खंय वच्चा ना म्हणून. 3-4 दीस बैशील जन आसाची भितर. वय खाण ना जेवण ना कसले ना, न्हाणे खंय वच्चाके ना कळवा उठयल्यार तो सवता. सो ऑल दीस थिंग्स आर हॅपनिंग. सो बेसिकली खंय तकून स्टार्ट जालें म्हळ्यार मिशो आनी नापतोल म्हणून 2-3 वेबसायट्स आसा
थंय देखून ते स्टार्ट जाल्ले तांगेल नांवारी मस्त जना घरकडे पार्सल एक लेटर येता आशिल्लें ते लेटरा भितर एक स्क्रॅच कार्ड आसता आशिल्लें ते स्क्रॅच कार्ड तुमी केल्यार XUV 500 दोज डेज XUV 500 विन जाला बट इंडियान कसं म्हणल्यार तुम्ही कौन बनेगा करोडपती पार्टिसिपेट करायची तुम्ही कसले विन जायचे एक 30% आले गिफ्ट टॅक्स म्हणून दिवचे असतं तुम्ही इवन इफ यू विन 1 CR 30% ऑफ 1 CR विल गो एज अ गिफ्ट टॅक्स तशी लॉटरी विन जाल्यार तुम्ही ते गिफ्ट टॅक्स म्हणून दिवू का सो हंते त्यांनी व्हेरी क्लिअरली बरयताचे कसं म्हणा तुगेल कार इज वर्थ 15 lakhs बट तेजे 30% म्हणजे 5 लाख गिफ्ट टॅक्स तू बोरका आता म्हणून सो ते बोन जातरी कार అయినా ದುಡ್ಡು అయినా సో దిస్ యూస్ టు హ్యాపెన్ సో అతని నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళ కై म्हळ्यारी डिजिटल अरेस्ट भिवोचे तू खंय जो हे केल्ल्यारी आमी सांगताचे म्हणून सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमके ते रिक्वेस्ट येतनाच आमी ते थंयची ब्लॉक केले जाल्यार हे पुरो कसले जायना आशिल्लें ते म्हळ्यार अननोन रिक्वेस्ट आमी एक्सेप्ट करूंकनाच सेकंड कोणी कसले पार्सल पेटयत म्हणून सांगल्यार आमी ते नमगुचानाची ते म्हळ्यार नोबडी विल सेंड अ पार्सल नंबर 1 सेकंड त्यांनी पక్కనే పెట్టేలే म्हणून जाल्यार भारी डेंजर असता इथं म्हणारे आम्ही हंका पेडलर्स म्हणताची त्यांनी युजली कसं करता म्हणारे इनोसेंट जन कोण असाची म्हणून त्यांनी फाइंड आउट करताची फाइंड आउट कोण त्यांनी सांगताची पळय एक सान पार्सल असा तुका ते पेटेला कलेक्ट कोण तंतु तू 50% तू दवर 50% मी गेले अम्मा दी तशी पुरा यू नो सो दॅट इज हाऊ दे विल मेक यू टू कॅरी goods where you become illegal 100% and mostly it is drugs इथं म्हणारी तर मस्त प्रेलेव्हेंट झाला आणि ते कसं झाला म्हणारी मोस्टली आम्ही पळयता असताची when it comes to dark web so dark web antu we are seeing lot of such scenarios where cocaine and all the other drugs tani tumka parcelar petoche but parcelar directly petelari customs department anka pura doubt ettu mono ta kas kornu food parcel ashi kornu and mostly tani airport ante ya pura kartachi so airport antu tumi vachchi pash pude ek like sangche migele kammale ek wakkad asata so never ever take anybody's parcel इथं तुम कितले तो क्लोज असच्या पुरा कसले रिस्क इज रिस्क ओनली इथं कितलं की जाना मंगळूर दाखून दुबई गेलेल जाना आणि काही दुबई जेलान तुची तनी वायपा दे आर रॉटिंग देयर सो व्हाई इज दॅट हॅपनिंग इथं म्हळ्यार आमका कसं लीगल कसं आता फॉर एक्झाम्पल मिगेल फेवरेट पायस म्हळ्यार गसगसे पायस ओके सो त्या गसगस म्हळ्यार इट इज खसखस विच इज बॅन्ड इन दुबई सो पॉपी सीड्स तर कोणी त्या वेल्लार ते तो अरेस्ट जातो स्ट्रेट अवे सो आता कोणाला की ते पायस दिवन जो अशें करून दिवन ताका पेटयला रे एकला तुका अरेस्ट करता म्हणून मन आसला रे ताका ते दी तो आनी ते गेल सतन तो लँड जाल सतन अरेस्ट जातो इथं म्हळ्यार पुरा एअरपोर्ट्सान तो तांगेला स्कॅनर्स असता त्या स्कॅनरान तो खंयचे आयटम घाल्ले सतना ते कसं असतं म्हणून कळतं आणि तांगेला एक सान स्ट्रिप असता त्यांनी ते एक स्ट्रिप अशें करून लागून ते घाल सतना तांतू भितर कसं कॉन्टेंट म्हणून कळतं सो तशें आसतना वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल सो नंबर 1 तुमकां खंयचे अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आयल्यार आमी ते एक्सेप्ट करूंकनाच नंबर 1 नंबर 2 तांणी असल पार्सल पेटयताची व्हिडिओ कॉल करताची ते आमी एक्सेप्ट करूंक थर्ड ते स्काईप म्हणून हांव तुमकां तो ते स्काईप तो कसं करता म्हळ्यार तो तुका कॉल करता तो कॉल करतना यू आर ऑटोमॅटिकली आस्क्ड टू स्विच ऑन द कॅमेरा ताका एक तुगेल सान व्हिडिओ मेळ्ळा पुरो त्या व्हिडिओ आमी लास्ट टायम एक डिस्कस केलेलो टॉपिक डीप फेक्स म्हणून त्या व्हिडिओ दाखोवन ही कॅन ऑल्टर इट रिसेंटली मस्त जन तशें जाला तांगेले एक्चुअल व्हिडिओ दाखोवनूच तांणी ते डीप फेक करून अपास्तान ते ब्लॅकमेल करू स्टार्ट करचे सो इट बी व्हेरी केअरफुल विथ दिस आता एक कोणे एकलो सौदीन तसं नातल्यार गल्फ कंट्रीज असं म्हणताना तुम्ही सांगिल्ले शीची एक पार्सल वरी म्हणून सांगचे एक भारी कॉमन व्हेरी कॉमन आता फेसबुकान जाल्यार कितले कितें रिक्वेस्ट करताची आमगेल कोणाक इथे येसची तांकां एक अर्जंटली एक पार्सल घेवका तर तसले एक पार्सल तर आमी घेवच्याकच जमतले म्हणचे नेवर इथं म्हळ्यार युजली त्यांनी कसं करताच म्हळ्यार ड्रग्स स्मगलिंग करताची जो थंय दुखून हंग हाडचे म्हळ्यार ते गोल्ड स्मगलिंग असता अँड यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट हे सिंडिकेट सो आम्ही करूकनच कोणी कसं पार्सल दिला रे तुमगेले त्या रिलेशनशिप त्या मनशाला वायट जाला रे लडीड वच्चो जो तुम्ही अनेक कसं बेस्ट करेत म्हळ्यार तागेले ते घेयाचे पार्सल घेवन ते दुखून कोरियर कराचे तागेले नावारीच इंडियाक
कोरियर करायची ते देखून ते बुक करून कोरियर करायची तगेले नंबर तगेले नाव देऊन कोरियर करायची सो दॅट वॉट एव्हर इट इज इट विल कम बाय कोरियर ता निमगिಲ್ಲ ರೀ ತ ಪಾರ್ಸಲ್ ವೆಲ್ಲಲ್ವ ವೈ ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವತ್ತನ ತನಿ ಮಕ್ಕ ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಚೇಡ್ ಜಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ सांगलं तका ते देखून ता कोरियर केलं कोरियर अर तेत्ता तुमके एक एक्स्ट्रा अमाउंट जातल त्या कोरियराचे बट you are safe. Ita malartan to kasa namon you don't know. So tomorrow he is only responsible for that. तशीच आहे भाईली गावांत आशिल्ली मनशांक केलो वखद व्हरतातनी वखदान ते तांतू केलो म्हळ्यार रेस्ट्रिक्टेड ड्रग्स आसा म्हळ्यार इंडियान ताका परमिशन आसा भायल्या गांवांत परमिशन ना असल पुरा असल आसतना आमी एक मनशाक तो घेतच म्हणले किंवा त्या वखद तर ताणें थंय फॉरेन वचका ताका ते ताणें कशें व्हरचें इन दॅट केस तेकलो ट्रॅव्हल करू फॉरेन वतना तेगेले पर्सनल युसेजाक लिमिटेड क्वांटिटी घेवन वचेत प्रोवायडेड ही हॅज गॉट द डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्रिप्शन ना तशी ताका वचकना तेगेले युसेज म्हणून वेल्यार ताका अरेस्ट करताचे तेगेले डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन आसता एंड सेकंड ताणें कसो करता म्हळ्यार ते डिक्लेअर करता ताणें ते लँड जल सत्तना ताणी म्हाका धरल्यार मात्र हांव सांगता म्हण तशें न्ही फर्स्ट वचून ताणें डिक्लेअर कर न्हू म्हळ्यार आय एम दीस पेशंट म्हगेलें प्रेस्क्रिप्शन आसा हें ड्रग आसा नाका म्हण जाल्यार तुमी हांगा ते डिस्कार्ड कराची म्हळ्यार they will allow him to take it. So, but this has to be done. Tanni dhorn jattari ami ta sangche that might not work in many times. So, of course, prescription sortachi, but it's better we tell well in advance. So, tumi kanche foreign country vatana ek slip ditatani. Ta slip atani declaration form manta custom declaration form. Tan tami very clearly boroka. Amigela kasa asa kitil dudda asa kasane all that we have to sign. ತಂತು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ आणि व्हेजिटेबल सीड्स आहे म्हणून बरयतात त्यासल्यार आमी डिक्लेअर करता इथं म्हळ्यार युजली आनी कसं करताची त्या कोकेन आसच्या पुरो जो ओपीएम आसच्या पुरो गांजा त्या पुरा ताची सीड्स व्हरताची they'll take the seeds there and they'll plant it and they'll grow it over there. That is also not allowed. So therefore आम्ही क्लिअर जाऊन डिक्लेअर करू का अँड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आमकां तें कसं आसा म्हणून कळना त्या पार्सलांत त्या इट कॅन बी कॉन्ट्राबँड इट कॅन बी एनीथिंग सो जस्ट से नो अँड असल पार्सल आयला रे तुमकां ते कलेक्ट करचे डेंजर आसा इथं म्हळ्यार एट समटायम्स कसं जाता द कस्टम डिपार्टमेंट मे सिम्पली गिव इट टू यू म्हळ्यार तांणी ते सेंड करचे चान्सेस आसा सेंड कर न्हू तुम्ही ते ऍक्सेप्ट करता की ना म्हणून पळोवचेक तुम्ही ऍक्सेप्ट केल्यार देन यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट तुम्ही थंय खंय रिजेक्ट केल्यार यू नॉट अ पार्ट ऑफ इट इथं म्हळ्यार फाय कोणी तुमच्या नावार कसले एक पार्सल पेटोयत and if you accept that parcel it is yours if it is not yours kitli Amazonache Flipkartache pura migel gara yetta item sir ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ because we don't know what it is इवन अमेझॉन फ्लिपकार्ट आणि तशी जाता म्हणून म्हणतो त्याची नावारी आय एम टेलिंग यू बिकॉज यू नेवर नो ना इथं म्हळ्यार युनिफॉर्म आता मस्त जणांना घालचे पळय नाव युजली झोमॅटो आसतले युनिफॉर्म घालू काय कष्ट ना बट स्टील आता एक सांगचे आता युनिफॉर्म युजली स्विगी झोमॅटोचे न्ही तांकां एक युनिफॉर्म आसता घाल आता तुम्ही पळयाची कितले जण युनिफॉर्म घालत ताची मोस्ट ऑफ देम आर नॉट वेरिंग युनिफॉर्म सो यू डोंट इवन नो आता तुम्ही एक हॉटेलांत ऑर्डर करताची कोण की एकलो तंतु विष घालून हाडू पार्सल म्हणून अशें दिला रे अँड यू ईट इट अँड यू डाय हू इज रिस्पॉन्सिबल सो देर इज नो सेफ्टी अँड सेक्युरिटी मेकॅनिझम एट ऑल करेक्ट जावन पळोवचें जाल्यार रे आतां तुमी वायफाय नेटवर्क यूज करता अशें वायफाय तुमी झोमॅटोन कसं ऑर्डर केलें हांव थंय सायडा वायफाय पायनॅपल दोन बसला म्हाका कळला तुमी झोमॅटो दाखोवन एक ऑर्डर केला म्हणून हांव 10 मिनट भितर अर्ली डिलिव्हरी म्हणून एकल्या पेटोवन ते तंत एक फुल एक फूड डन तो विश गांग आणि दिल्ला रे यू थिंक युअर फूड हॅज कम ऍक्च्युअल झोमॅटोचे येतना हांव तुगेले घरा भायर राबून आसता कोडी नಮ್ದಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲ तो दिता बिकॉज देर इज नो ओटीपी शेअरिंग देर इज नथिंग युजली आता तुम्ही पळयाचे अमेझॉनात एक प्रॉडक्ट आयला रे the product तुम्ही कलेक्ट करचे पयलीं पुरतो ओटीपी निम्गे घेता इफ इट इज अ व्हॅल्युएबल प्रॉडक्ट तो ओटीपी निम्गे घेता तुम्ही ते ओटीपी दिवन जे तरी तो तुमकां तो प्रॉडक्ट दिता झोमॅटो स्विगींत पुरो खंय आसा ओटीपी तो डायरेक्टली प्रॉडक्ट दिता ही विल गो सो देर इज नो ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिडेशन ना भारी डेंजरस हे पुरो इथं म्हळ्यार आत्तां आमकां कळना but when something goes wrong so my request to the government is also and all these कसं म्हळ्यार फूड तुम्ही दिता ना
OTP कलेक्ट करू का म्हणून त्या OTP दिवनूच इथं फूड घेऊ का इथं मला वी डोंट नो त्या ऍक्च्युली कोण हाड दिला फूड तर मिगेल फूड की नाही की कसं दिलं मस्त कडेन वेजिटेरियन्सांक नॉन वेजिटेरियन फूड मेळ्ळा मस्त कडेन तगेल फूड हेंकी वचून विंगड कडेन डेलिव्हरी जल्ला सो आनी हंक डेलिव्हरी संख्येक आनीक वायट अभ्यास कसं म्हणल्यार ते सकल फ्लॅट जाल्यार ते सकला दवरन वी डोंट नो कोण कलेक्ट करता सो OTP इज अ मस्ट तशीच एक फॉरिना वचून म्हळ्यार हांव कसं सांगचें म्हळ्यार एक एक गांवांत एक एक देशांत एक एक नमनेचे कानून आसता हायड लेदर लेदर केलो म्हळ्यार क्रोकोडायल लेदर गी एलिफंट लेदर गी अशें असल पुरो आसा नातल्यार टायगर्स स्किन हायड्स प्रमाण ह्या पुरा ಕೆಲವು देशांत बॅन आसा आनी ಕೆಲವು देशांत बॅन ना आतां तुमी तसले एक प्रॉडक्ट खंय घेतली म्हूण लेखुया आनी ते तुमगेले खबर नातिले तुमकां मनान नातिले तुमी ते तुमगेले देशाक घेवन आयल्यार तेन्ना समज 100% इथं म्हळ्यार यू विल गेट कॉट दॅट इज फॉर शुअर इथं म्हळ्यार आमगेले त्या स्कॅनर्सान तूं तसल प्रॉडक्ट आयिल्ले सत्तनाच ते रेड फ्लॅग डिटेक्ट करता अँड इट विल इन्फॉर्म अँड डिपेंडिंग अपॉन इंडियान ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ तुमगे जेल टर्म आसता ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ फाईन आसता सो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरंट प्रॉडक्ट्स देखून जावं तितले तसल अवॉइड करचेची बेटर नंबर 1 अँड नंबर 2 गोल्ड ऑल्सो गोल्ड एक पाटी तांणी ते देखून गोल्ड पेटयताची गोल्ड एक पाटी वरी म्हूण पयरी एकली एअर इंडियाची एकली एरोस्टेस सिरकून पडल्या ती ते गोल्ड कन्सील करून तिगेले बॉडींत कन्सील करून आयिल्ली ती इथं म्हळ्यार if you see the gold rates I think it's about 1 kilo they around 61 lakhs 1 kilo India and 73-74 lakhs ala jatta so the difference is huge 12-13 lakhsala difference atta so itle difference astana युजली कसं जाता म्हळ्यार तुम्ही एक ट्रान्सपोर्ट करून वेललाका तुका एक 2 लाख दिता म्हळ्यार सो पीपल गेट एक्साइटेड दे से यस सिमिलरली ऑनलाइन तुमकां कोणी फ्रेंड्स मेळटाची तांणी सांगताची ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೈರ್ ಯು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ಕರಿ जो पार्ट टाइम to earn while you learn they can use any of these we have to be very careful and the third thing is also सला ऑनलाइन आन तुमका पार्सल म्हणता पळय तशीची ऑनलायनर कनेक्ट करून दे टेल तुका एक सान टास्क दिता तू ते टास्क करका म्हूण टास्क कसं म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ विडियोज लायक करका म्हूण तुका एक 100 व्हिडिओ लिंक पेटयता तू तुगेले आयडी दोकून ते लायक करका तू डेली 100 व्हिडिओ लायक केला तुका 500 रुपये दिता म्हणून 15,000 पर मंथ बट इफ यू कमेंट आय विल गिव यू 750 पर डे सो दॅट विल बी अबाउट 22,500 पर मंथ म्हणून मस्त जन करता ते आनी तांणी सांगताची कमेंट तू बरोवका म्हूण ना आम्ही दिलेलं कमेंट तू ते पेस्ट केल्यार जल्ले म्हणून अँड दॅट कमेंट विल बी इन सम अदर लँग्वेज आनी कसं म्हणटा पळोवचें वचनाची बट as per the Madras High Court ruling sharing or forwarding or liking a message is equal to endorsing the message so endorsing the message म्हळ्यार usually कसं जाता त्या एक terrorism related video असचे पुरो त्या video तुम्ही लाईक करून त्या कमेंट केल्यार you are part of it as per the 66F of the Information Technology Act any acts of cyber terrorism imprisonment up to life so lifelong ताणे जेला भितर बसके जाता so you have to be very careful it's a double-edged sword आम्ही कसले ऑनलायनर करताना 1000 पट थिंक करूनची करका जाता नातल्यार त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस कॅन बी व्हेरी बॅड तशी आता डिजिटल अरेस्टाचे दुसरे विधान कसं पुरस नाही तांणी डिजिटल अरेस्टान तू भिवयता तुमका तुम्ही रुमा भितरी बैसका रुमा दोकून भायर वचाना कसं येता म्हळ्यार तुम्ही भायर गेले सतना ऍक्च्युअल पोलीस येवन तुमका अरेस्ट करताची म्हणून सो दिस इज हाऊ दे क्रिएट फियर अँड देन अनेकलो येवन उगूर उलोवन सांगता हांव मिगेल बॉसाला उलयता आसा तू एक 10,000 रुपये ट्रान्सफर करी 10,000 ट्रान्सफर केल्यार तुका एक भायर वचून येवच्याक सो दिस आता एकलो एक फॅमिली वोटर्स जाल्यार एक बाकीच्यांक कळटा यो डिजिटल अरेस्ट जल्ला 4 दीस भितरी आसा म्हणून प्रमाण कळटा आनी एक अलर्ट जेवच्या एक अवकाश आसा पोलिसा सांगू गी एक अवकाश आसा म्हणत आता पुरा जन एक एकले असताचे घरकडे ना दुसरे भायली गावांत असताचे हॉस्टेलांत पीजींत म्हूण असताची तांकां पुरो तशीच फर्स्ट क्वेश्चन तांणी तशी घालताची मने यार इधर है मतलब हिंदी ना कौन कौन है आपके घर में आप कहाँ रहते हो एंड टू create that fear
they also tell some details about you. तुमगेलं घर हंग असं, तू या काम करतस. So all that they tell well in advance, and that guy finds it out. आम्ही हक्का this entire process where we try to find out the details and everything, scientifically it is done. Okay, so once that is done, they know तुम्ही घरात तुम्ही एकली असं की मस्त जन असच की, and accordingly they target. आणि मस्त जन असल्यारे आता पुरा जन वर्क फ्रॉम होम करता असा दुखून आम्ही कॉल आरसची नातल्यारी कसं की मीटिंग जत्त असं म्हणून सांगल्यारे त्या राती फाल जत्तच दिसता म्हणून लेक्चर. Even if it is one day, it is a big time. वय इतली वेळू आमका डिजिटल अरेस्ट आणि फेडेक्स पॅकेजा विषयारी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांक हांव धन्यवाद सांगता. डॉक्टर अनंत तुमका धन्यवाद. थँक्यू. तशीची आमगेले सायबर सुरक्षाचे सर्व वीक्षकांक धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.